आमेन. मोगाचे बाप्पा, आजच्या दिसापासून ह्या वेळापासून तुका अर्घ दिता. आयज आमी सगळीं जमलेले पासत आनी ह्या फुडार जमतली आनी जी कोणी टिचींग आयकतली तेचे पासत तुका अर्घ दिता मोगाचे बाप्पा. हे उतर जे सिस्टर निकिता आयज आमकां दितोलें ते पवित्र आत्मा तेजे तोंडांतल्यान उलयतलो मोगाचे बाप्पा. आनी जें कितें आमकां सगल्यांक आयकोपाक जाय, आमचे स्पिरिच्युअल दोय आमचे करेक्शन करपाक आमच्या लायफान तेच ते उलयतले म्हणून तुका अर्घ दिता आदी फुडें. कित्याक तुजें उतर जावन आहा एक मिरर आमकां, जे आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्याच्या जिवितान करेक्ट करपाक न्हू, पूण आमी पयलीं आमकांच करेक्ट करपाक, आमच्यान केन्नाच दुसऱ्याक करेक्ट करपाक जायना, पूण आमकांच करपाक जाता. आनी जेन्ना ती दुसरी आमचे सरभोंवती आहाय ती आमकां पळयतली, आमचे एक्शन पळयतली आनी तें पळोवन आमचें जिवीत आपणायतली म्हणून जे आमी तुजी इमेज एंड लायकनेसान तूं जावन आहा मोग, आनी तोच मोग आमी तेंकाय तो आमचे मोदे दिश्टी पडटलो, तोच मोग तिवूय आपणायतली. त्या पासत तुका अर्घ दिताय मोगाचे बाप्पा. एक एक जी जमलेली आहाय मोगाचे बाप्पा, तूं तुजें उतर म्हणटा इन साम्स 97:5 की mountains melt like wax and any mountain that is there, Lord Jesus, कितेंय आहा मोगाचे बाप्पा, तुवें आमकां अथॉरिटी दिल्या आहा त्या मावंटनाक उलोवपाक. ह्या वेळार त्या मावंटनाक आमी उलयताय ते जें कितें मावंटन म्हणजे कितें सिकनस ओ कितें पिडा ओ कितेंय जें आहा आमच्या जिवितान लॅक हा, कितेंय आहा मोगाचे बाप्पा, ते कोडे आमी उलयताय ह्या वेळार. तूं उठोन उमटोन दर्यान वसोन पड म्हणून, कित्याक आमी जावन आहाय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक आनी तुका आमच्या जिवितान कसलोच अधिकार ना. म्हूण आमी ह्या वेळार तुका अर्घ दिताले मोगाचे बाप्पा की ही अथॉरिटी तुवें आमकां दिली म्हणून. एंड मार्क 11:24 म्हणटा की बिलीव की जें कितें तुवें मागलां तें तुका ऑलरेडी तुका मेवलें म्हणून. त्या पासतूय तुका आमी अर्घ दिता एंड वी बिलीव लॉर्ड जीसस. आनी तूं हें सोपादून आमकां दवरलां, तुवें फकत सांगलां आमकां तूं फकत भावार्थ दवर म्हणून, बिलीव कर म्हणून, तें तुजें जातलें. थँक्यू आबा फादर, थँक्यू लॉर्ड जीसस, थँक्यू होली स्पिरिट. Make this prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, take complete authority of today's session. Let every word spoken here be yours. And thank you for making today's session very easy to understand. Thank you, Lord Jesus. We cover all the devices, everything in your precious blood. Thank you, Lord Jesus, for taking over. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord, sisters. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आवाज येता no? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, sister, yes. Thank you, Jesus. Hope you are doing well in Dubai, sister. Yeah, we are Of the blessed. flood. We are blessed by the showers of blessings. Thank you, Jesus. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Yes. Jesus. Yeah. सो आयज न्हू पवित्र आत्मा आमकां दोन भाशेची रायचसनस शिकयता, नितीवतपण. एक नितीवतपण जावन आहा आमचे पोरण्या उदेशी थ्रू आवर वर्क्स, आनी दुसरें जावन आसा जे आमकां देवा कडच्यान मेवला, जे आमकां जेजूचे फिनिश्ड वर्का कडच्यान मेवला. ओके, सो वन रायचसनस ऑफ गॉड आनी दुसरें जावन आसा सेल्फ रायचसनस. सो आयज हे जेजूच्या पॅरेबलांतल्यान आमी शिकून घेया. थँक्यू जीज. सिस्टर येना वाचता? Yes, sister. The इट्स Luke parable 18 of the now. Pharisees and the tax collector. To some who were confident of their own righteousness and looked down on every else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterer, adulterer, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God,
have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sister Nancy Vatsta. Luke 18, from verse Thank you, 9 to Jesus. 13. ओके. आपण प्रमाणित म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताली आनी हेरांक लेखी नासली तसले कांय मनशांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो दोन वसुलदार मागणे करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. तो फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणे कोत्तालो, देवा, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पडवारी, हे ते दोन वसुलदारा सारको न्हय हांव. सातोल्याक 2 पावटी हांव उपास कोत्तां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक कोत्तां. तो दोन वसुलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पर्यां स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण होड्डें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूट कोर. फुडें वाचूं सिस्टर? Thank you, Jesus. What, sister? ओके. टील कितें वाचूं? थँक यू Thank you, जीसस. Jesus. 14 onwards. ओके. ओके. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो देवाक मानवल्लो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच थँक यू जीसस. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो. आपणाकूच खालती जातात ताका देव उंच काडटलो. Amen. Amen. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Jesus. So, हिंगा जेजू एक पॅरेबल सांगता आणि ते पॅरेबल तो कोणाक सांगता हिंगा आमकां दिसून येता न्हू. आतां पॅरेबल म्हणजे कितें? हिडन मिस्ट्रीज ओनली रिवील थ्रू होली स्पिरीट, रायट? चितले पावटी जेजू पॅरेबलांनी उलयता फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ते पॅरेबलाची समजोवणी मेवता, रायट? थँक यू, जीजस. सो हिंगा न्हू जेजू हे पॅरेबल सांगता जे कोण कॉन्फिडंट आहलोले, ओके? जे कोण कॉन्फिडंट आहलोले आपल्याचे प्रमाणीकपणाचेर, आपल्याचे रायचसनस, मिन्स आपूण सारको नितिवंत मनीस, आनी दुसरे सोगले दुसरे सोगले लायक ल्हान, आपल्या वसो कोण ना. थँक यू, जीजस. सो हिंगा जेजू न्हू दोन मनशाची खबर सांगता. एकलो फारिजीव, ओके, आनी एकलो टॅक्स कलेक्टर. थँक यू, जीजस. आनी फारिजीव म्हणजे कोण आतां? फारिजीव म्हणजे लायक दे आर हायली रिस्पेक्टेड आनी तेंकां नॉलेज आहलोली तोराची. आय मीन लायक तांचो बूक ऑफ द लॉ आहलो, रायट? ताची तांकां नॉलेज आहलोली. थँक यू, जीजस. आनी टॅक्स कलेक्टर जावन आहले सिनर्स, तेंकां आउटकास्ट कन्सिडर केल्ले. तेंकां न्हू टॅक्स कलेक्टर्सांक ते लागीं पासून दवरनासले. कित्याक दवरनासले? कित्याक टॅक्स कलेक्टर्स एसोसिएट जाताले रोमन्साशी, ओके? आनी तेका लागून ते तेंकां लायक जेंटायल्स म्हणून लायक पयस दवरताले. ते टॅक्स कलेक्टरांक लागीं पासून घेयनासले. तेंकां टॅक्स कलेक्टर जावन आहले एक पातकी, कित्याक ते सबाता दिसाक देखून काम कोत्ताले. पूण फारिजीव जावन आहले सारके लायक स्कॉलर्स, शिकलोले सारके. ते म्हणटाले आपल्या इतले नॉलेजेबल कोण ना. इतले अंडरस्टँड जाले डिफरन्सीस दोगूय जाणां मध्ये, टॅक्स कलेक्टर आनी Yes, sister. फॅरिसी. थँक यू, जीजस. सो आतां हिंगा जेजू सांगता की फॅरिसी आनी टॅक्स कलेक्टर दोगांय येयले टेम्पलान कितें करपाक? प्रे करपाक. एकल्याचे मागणे कशें आहले? एकलो फॅरिसी प्रे कोत्ता न्हू. फॅरिसी म्हणटा, थँक यू, जीजस, देवा तुका आर्गां दिता दॅट आय एम नॉट लायक अदर पीपल. हांव रॉबर न्हू, हांव कोणाचें कांयच वायट कोन्ना, हांव एडल्टरी कमीट कोन्ना,
आणि सेकंडली तो कितें म्हणटा हांव त्या टॅक्स कलेक्टरा भाशेन न्हू, करेक्ट? थँक्यू Yes, sister. जीजस. आणि थिंगा थँक्यू जीजस. इवन तो म्हणटा आपण आपल्याचे टायथिंग पासून करता, आपण फास्टिंग पासून करता, आणि पयस रावन एकलो टॅक्स कलेक्टर असता तो ताची नदर वयर पासून गायना, पूण तो आपल्याचे व्हडले दाड्यान म्हणटा देवा म्हजी काकलूत कर, हांव एक पातकी. थँक्यू जीजस. आणि दोगांयचे मदें कितें डिफरन्स जाण तूं? फर्स्ट आहा तो आपल्याचे रायचियसनेस बोस्ट करता, आणि तेच आमकां जेजू फर्स्टूच वडीन सांगता न्हू, तो पॅरेबल सांगता टू सम हू वर कॉन्फिडंट ऑफ देअर ओन रायचियसनेस अँड लूक डावन ऑन एव्हरी वन एल्स. सो जेजू हांकां ते पॅरेबल सांगता. आतां आमचे ओन रायचियसनेस म्हणजे कितें? कोणी सांगूंक शकता? तुमच्या उतरांनी सांगाय. आमचे सेल्फ रायचियसनेस म्हणजे कितें? जेन्ना हांव म्हाजेच उलयता, म्हाकाच प्रेज करता, लायक हांव आय. ओके, येस, करेक्ट. Self-centeredness. Thank you, Jesus. Sorry, Sister Jean. Self-centeredness. Self-centeredness, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Self म्हणजे like self-righteousness or own righteousness म्हणजे कितें न्हू, based on our works, based on our performance. आतां वो थिंगा फॅरिसी वचोन कितें सांगता, आपल्याचे वर्क्स सांगना. तो म्हणटा हांव टायथिंग करता, हांव फास्टिंग करता, हांव एडल्टरी कमीट करना, हांव चोरी करना, हांव कोणाचें कांय वायट करना, हांव ते टॅक्स कलेक्टरा भाशेन न्हू. कंपेर करता, रायट? जज करता, रायट? सो थँक्यू जीजस. सो सेल्फ रायचियसनेस म्हणजे कितें? इट इज बेस्ड ऑन माय परफॉर्मन्स. थँक्यू जीजस. आणि आमकां देवान कित्याक रायचियसनेस म्हणलें? कित्याक आमी दिसभर मागणें कोत्ताय म्हणून? We died with him and we are born again. थँक्यू जीजस. आमकां रायचियसनेस म्हणलें कित्याक जेजून प्रायस पे केली. 2 Corinthians 5:21 आमकां सांगता जेजूक लागून वी आर रायचियसनेस इन क्रायस्ट जीजस. वी आर रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीजस. थँक्यू जीजस. आणि हिंगा फॅरसी न्हू इतलो सेल्फ कन्झ्युम जाल्लो की तो फकत आपल्याचेच बोस्टिंग करतालो, आपल्याचेच सांगतालो की आपल्या जसो आनी कोणूच ना म्हणून. थँक्यू जीजस. आणि हे जायते फावटी आमचे जिवितान जाता. आमी न्हू लो मेंटेलिटीन वयताय. आमकां दिसता आमच्या वर्क्सा उदेशी आमी देवाक मानवलोली जाताय म्हणून. जायना जायते फावटी आमी जायते कोण नाहली पयलीं. एग्जाम्पल लायक दिमी घालून आख्खे दीस भरून फुलां घालप जायते कोत्ताली न्हू. इवन जेजूक जायते फावटी इवन हांव ब्रायब घेवन वयताले जेजूक, बटर सिस्टम, गिव एंड टेक. थँक्यू जीजस. सो आमी लो मेंटेलिटी वचनाहली. थँक्यू जीजस. आमचे वर्क्साचेर वचनाहली की हांव इतले हांव आयचे दिसा बायबल रीड करता, हांव मिसाक वयता, चर्च एटेंडन्स दिता, सगळे सेशन अटेंड करता, हांव सगळे देवाचे कायदे पाडटा, हांव केन्ना कोणाचे वायट उलयना, कांयच वायट करिना. सो तेका लागून हांव देवाक मानवलेलें जाता. जायना जायते फावटी हांव कोणाचे वायट पासून चिंतिना. पूण हिंगा आमी कितें करता, आमी आमचे सेल्फ बोस्टिंग करताय, रायट? सेल्फ रायचियसनेस, आमचे ओन रायचियसनेस. आनी देवाचें उतर कितें सांगता रोमन्स 10:10? थँक्यू जीजस. Thank you, Holy Spirit. Sister Nancy, Romans saying here, 10 verse 3, chapter 10, Yes, sister. verse 3. Thank you, Jesus. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या
दोळा- दोयाळेचे नीतिमोठपण वळखून असताना आपणाचेरूच दुसरे एक प्रामाणिकपण उबे करूंक सोदतात आणि देवाचे दोयाळ्याचे नीतिमोठपण ताणे काल्तिकायेन मानून घेवंक ना. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Jesus. Romans 10:3, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Amen. Thank you, Jesus. So, हिंगा आमकां scriptures सांगता, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. So, हिंगा तेंका देवाची righteousness खबर आसूंक ना, right? आणि ते आपल्याच्या ओनूच सांगताले, आपल्याचेच boasting कोत्ताले. पूण आतां आमकां देवाचे उतराची नॉलेज हा. थँक्यू जीसस. कोणाचो मायक चालू हा. थँक्यू लॉर्ड. Jonathan something. सिस्टर नॅन्सी म्यूट कोत्ता सिस्टर जॉनिता. थँक्यू जीसस. Yes, Sister Katta. या थँक्यू लॉर्ड. सो आमकां देवाचें उतर सांगता, आमचे वर्क्सा उदेशीर, आमच्या कोडण्या उदेशीर आमी देवाक प्लीज करूंक जायना, रायट? आमी देवाशी रायचसनेस म्हणजे रायट स्टँडींग विथ गॉड, the very nature of God. So आमी right standing with God करूंक जाता आमच्या कोडण्या उदेशी. ओ आमकां एक सेवियर जाय. थँक्यू जीसस. देवाचें उतर आमकां सांगता न्हू, आमी सोगलीं लायक इतली पातकान बुडलोलीं की आमकां आमचें नितिवंतपण घेवंक जायनाहलें, रायट? आमच्या कोडण्या उदेशी. तेका लागून देवान जेजूक धाडलो आनी जेजून प्रायस पे केली आनी आमकां रायचसनेस केली. ओके, शेअर कोत्ता स्क्रिप्चर. सिस्टर नॅन्सी रोमन्स 5 घ्या. थँक्यू जीसस. 17 to 20 वाच. थँक्यू लॉर्ड जीसस. Okay, वाचते Sister. वाच. एका मनशा वरवीं ताच्या अपराधाक लागून समेस्तांचेर मोर्नान राज चलयलें. हें खरें, पूण ताचे वोन कितली ओदीक व्हड ही दयाळाय, म्हणजे एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें. देणे घेतात ती सोगलीं देवाक मानवलीं जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. 18 वाचू सिस्टर? वाच until या 19. ओके. म्हणटोच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवाक समेस्त मनशाचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पूर्ण भक्तीची करणी समेस्त मनशाक जिवीत जोडून दिता. म्हणजे तांकां देवाक मानवलीं करता. एकलो मनीस देवाची आज्ञाक चालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशां पारकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाचे कुशीक कालतो रावून सगलीं मनशां देवाक मानवलीं जातलीं. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सिस्टर जॉनिता तुझो व्हिडिओ चालू हा. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. सिस्टर नॅन्सी म्यूट करशी मातशें. थँक्यू जीसस. थँक्यू सिस्टर. सो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता. सिस्टर येना वाचता. थँक्यू लॉर्ड. Yeah. 18, no, you're saying 17, 18? Thank you, Jesus. Romans 5, 17 to 19, sister. Okay. Romans 5:17.
For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. Consequently, just as one trespass result in the condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of one man the many will be made righteous. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा क्लियर उतरांनी सांगता एक मनशाच्या पातका उदेशी आमी पातोक जाल्ली, right? For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundance provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. So एक मनशा उदेशी आदमा उदेशी आमी पातोक जाल्ली, पूण जेजू तो एक मनीस जालो ताच्या ओबिडियन्साक लागोन ताच्या सॅक्रिफायसाक लागोन नाव वी आर रायट स्टँडींग विथ गॉड, रायट? आमचे एक्शनाक लागोन की आमी इतली बायबल क्लासेस अटेंड कोत्ताय म्हणून वो आमी फास्टिंग कोत्ताय म्हणून वो आमी दिमी घालून मागताय म्हणून आमी नितिवंतपण जाताय देवा मुखार ना जेजू देवाक मानवलोली जाताय आमी आतां हो फॅरसी पळय गेला आनी तो सांगता देवाक की हांव कांयच वायट कोन्ना, हांव चोर ना, हांव कोणाचे खंयचे बायलेक वायट नदरेन पळयना, कित्याक ताणें म्हणलां न्हू अडाल्टरी कोन्ना म्हणून चिंतनांनी पासून हांव खंयचे बायलेक वायट नदरेन पळयना. थँक यू जीजस. हांव म्हजें टायथींग दिता, हांव फास्टींग कोत्तां. सो तो आपल्याचे वर्क्स उलयता, रायट? थँक यू जीजस. आपल्याच्या वर्क्सा उद्देशी तो देवाक प्लीज करूंक सोदता. पूण देवाशी आमी रायट स्टँडींग देवाक केन्ना आमी प्लीज कोत्तोली आमच्या वर्क्सा उद्देशी वो जे जेजून ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क फुरसार केला ताच्या उद्देशी. Finished work. थँक यू जीजस. कित्याक आतां जितले पावटी देव आमकां पळयता तो फर्स्ट पळयता जेजूचे सॅक्रिफायस न्हू म्हणून आमचे सॅक्रिफायस जे आमी कोत्ताय ते. Thank you, Jesus. Inga Amen. verse 19. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, Adamak lagon, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Inga burela, just because you are kneeling, just because you are praying, just because you are obeying the law, you are made righteous. No. No, right? We are made righteous because of Jesus, because of his finished work on the cross. And तेकाच लागून आमी आतां right standing with God. हाय righteousnessaची definition is right standing with God, the very nature of God. And self righteousness is only about, thank you Jesus, आमचे आमचे own boasting. It's righteousness produced by own self की हांवें हें केलें, हांवें तें केलें. आमी आमचेच बोस्टिंग कोत्ताय आनी हिंगा फॅरसीन तीच मिस्टेक केल्ली. तो चिंत्तालो की ताच्या कोडण्या उद्देशी तो देवाक मानवलोलो जातलो म्हणून. Thank you, Jesus. For we have sinned, right? And we all had come short of glory, right? तेकाच लागून देवान जेजूक धाडलो. थँक यू जीजस. आमकां हो रायचसनेसाचो रोप घालपाक. अंडरस्टँड जाता न्हू सगल्यांक? थँक यू जीजस. तो म्हणटालो आपण सगळे कायदे पाडटा. जे कितें मोइजेसाचे लॉ आहलेले तो म्हणटा आपण सगळे कायदे पाडटा थिंगा. तो सांगता न्हू आपण सगळे कोत्ता. हांव कोणाचे वायट करिना, कोणाक कोणाक नागयना, चोरना. आपण सगळे कोत्ता म्हणटा. म्हणटकीर तो लॉ फॉलो कोत्तालो, रायट? तो लॉआ वयल्यान लॉआ वरवीं तो देवाक प्लीज करूंक सोदतालो. पूण लॉ कित्याक दिल्ले?
मोइसेसाचे लॉ सगळे डिमांड करताले रायट यू शॅल नॉट स्टील यू शॅल नॉट डू दिस यू शॅल नॉट डू दॅट पूण हे लॉ कित्याक दिल्ले आमकां आमी पातकी म्हणटा आमकां दाखोवपाक की आमकां एक सोरवोंडार जायो न्हू आमच्यान येस हो धरूंक जायनाहलें सपोज तूं म्हणटा आपण आख्खे 10 मानामेंत दवरता पूण फर्स्टूच मानामेंत तूं मोडटा जाल्यार आमी आख्खेच लॉ मोडटाय रायट जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 10 आमकां सांगता न्हू जोरी तर तूं आख्खे लॉ दवरशी आनी एक लॉ मोडशी यू आर गिल्टी फॉर ब्रेकिंग ऑल द लॉज रायट Right. थँक यू जीजस आनी हो फॅरसी हिंगा आपल्याच्योच वोडीक सांगतालो आनी ताका दिसतालें की ह्यो वोडीको सांगून हे लॉ पाडून तो देवाक मानवलोलो जातलो म्हणून थँक यू जीजस हिंगासून अंडरस्टँड जाला पोतून या त्या चॅप्टरान थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट आनी जायते पावटी आमचे जिवितान जायना आमी आमच्या कोन्या उदेशी आतां आमकां उतराची नॉलेज मेळ्ळ्या पूण पयलीं आमकां दिसनाहलें आमी सगळे लॉज कमांडमेंट्स पाळल्यार आमी देवाक मानवलेली जाताय म्हणून कोणाचें वायट उलोवप ना आमी डिसिजन घेनाहली आयच्यान कोणाचें वायट उलोवची नाय वायट चिंतची नाय गॉसीप करची नाय होय कोत्ताली सिस्टर. आनी आनी आमी आमच्या बोळान कोन्नाहली कोत्ताली रायट मिन्स लायक हांव येस कोत्ता सिस्टर आमच्या घरान. आनी एक दोन दीस करीत मागीर पोतून बॅक टू द सेम पीट रायट येस सिस्टर Correct. आतां आमकां खबर आहा आमकां देवाचे उतर सांगता जेन्ना तूं ओस्कोत हा तेन्ना तुका देवाची बोळ पुरो देवाची कुर्पा पुरो तेजी मोजोत पुरो ग्रेस सो आतां आमी जितली आमची वीक एरिया आहाय आमी कितें कोत्ताय पवित्र आत्म्याक सांगताय तूं टेक ओवर कोर ही म्हजी वीक एरिया आहा तूं टेक ओवर कोर आनी तुजे बोळान म्हाका हेल्प कोर टू ओवरकम दीस थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट सो सेल्फ रायचसनस जावन आहा न्हू लायक आमचे ओन जे आमी एटेम्प कोत्ता देवाचे रायचसनसाचे आमी डिपेंड जायना आमी ही स्क्रिप्चर घेतलेली न्हू रोमन्स 10:3 थिंगा देव म्हणटा की तुमकां तुमचे नितिवंतपण तुमी करूंक सोदताय कित्याक तुमकां आजुनूय समजोवणी ना देवा कडच्यान जे नितिवंतपण येयला त्याची सो आतां आमकां समजोवणी मेवल्या रायट आमी कशी रायचसनस ती आमी आतां स्क्रिप्चर घेतलेलो आमी रायचसनस बिकॉज ऑफ जीजस सॅक्रिफायस ऑन द क्रॉस आतां जितले पावटी देव आमकां पळयता तो जेजूक पळयता आमचे भितर थँक यू जीजस आनी आमी जितले आमचे वर्क्स कोत्ता न्हू की हांवें हें केलें हांवें तें केलें हांवें इतलें फास्टींग केलें हांवें इतलें हें केलें देवाक मानवलोली जावपाक सेम थिंग न्हू सेंट पॉल ओके सेंट पॉल जेन्ना तो सावल आहलोलो न्हू तेन्नाय तो जायते वर्क्स कोत्तालो तो म्हणटालो आपूण फॅरसी आनी तो सगल्यांक धुमाळो दितालो रायट जे कोण जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदार आहले फॉलोवर आहले तो तांकां धुमाळो दितालो रायट Right. आनी कित्याक दितालो थँक यू जीजस कित्याक दितालो कित्याक तो तेका दिसतालें लायक ते तेचे देवाचे अगेन्स्ट वयताय थँक यू जीजस ते तेचे देवाच्या अगेन्स्ट वयताय एज पर लॉचे अगेन्स्ट वयताय सो तो तांकां पर्सिक्यूट कोत्तालो तो तांकां बोणकोणीन घालतालो आनी तेका दिसतालें हें करून हे लॉ पाळून तो देवाक मानवलोलो जाता म्हणून पूण जेन्ना तेका देवाची उतराची समजोवणी मेळ्ळी जेन्ना तेजो एनकावंटर जालो जेजूशी ताजो एनकावंटर जालो तेका कळ्ळें की जें कितें तो कोत्तालो वॉज अ मियरली गार्बेज ही सेड दॅट ओके तेजोच एग्जाम्पल घेया आमी सिस्टर नॅन्सी फिलिपायन्स घेया थँक यू जीजस फिलिपायन्स चॅप्टर 3 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Sister Anna.
Philippians 3:9. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Amen. Amen. Thank you, Jesus. वाचता sister? Thank you, Jesus. येस सिस्टर. आणि ताच्या एकवटांत जिवंक म्हाका फावो जावं ही एकूच म्हजी आशा. म्हज्याच कोन्यांनी जोडलोलें सोमतीतावन येता तें प्रमाणीकपण आनीक म्हाका ना, पूण क्रिस्ताचेर हांवें भावार्थ दवरला म्हूण ह्या भावार्थाक लागून देवान म्हाका फुक्या आपणाक मानवलो केला. Amen. Thank you, Jesus. So, inga Saint Paul amka sangta, and be found in him, not having a righteousness of my own. कित्या पयली तो आपल्याचे नितिवंतपण कोत्तालो, right? सगल्यांक दुमाळो दितालो, सगल्यांक persecute कोत्तालो. कित्याक कोत्तालो? कित्याक तो एक फॅरिसी आसलो, एक ज्यू आसलो, right? आणि Yes. तेका दिसतालें जे कोण ताचे देवाचे अगेन्स्ट वयताय as per the Moses law जे कोण तेचे देवाचे अगेन्स्ट वयताय जे ज्यू जावन दुसऱ्यांक फॉलो कोत्ताय दुसरे एका फॉलो कोत्ताय तो तांकां पर्सिक्यूट कोत्तालो टू रायट स्टँड विथ गॉड लॉज फॉलो कोत्तालो तो न्हू ईच एंड एवरी लॉ धरतालो आनी तेका दिसतालें हे लॉची पाळो करून हांव देवाक मानवलोलो जातलो म्हणून पूण हिंगा देवाचें उतर हिंगा सेंट पॉल आपूण उलयता आनी सांगता थँक यू जीजस and be found in him not having a righteousness of my own that comes from the law but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on a basis of faith. So आता आम्ही कोशी righteousness आमच्या कोण्या उदेशी व आमच्या भावार्था उदेशी in Christ Jesus. Thank you Jesus. आता न्हू हो chapter घेया from first to वाचित न्हू आमकां कळटलें. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sister Anna, read from 3, verse 3 onwards. Yes, sister. Thank you Jesus. For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Though I myself have reasons for such confidence. If someone else thinks that they have reasons to put confidence in the flesh, I have more circumcised on the 8th day of the people of Israel, of tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law of Pharisee. As for zeal persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, Thank you, that Jesus. I may gain Christ and be found in him, not having a righteous of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. He righteousness, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Thank you, Jesus. I wa- Enough, sister. Yes. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Sister Nancy Vatsta from verse 3 onwards. सिस्टर किती घ्यायला? थँक्यू. Same chapter, Philippians 3 only from chapter verse 3. ओके. आमी की चुनौतीची खोरी पर्जा कित्याक आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बुजतांव.
आंगार केल्ले कुणयेचेर आमचो विस्वास ना, पूण जेजू क्रिस्ताचेर आमचो अभिमान. म्हज्यानूय मासा रोगताचेर विस्वास दवरूंक जातालो, आनी कोणूय आंगार केल्ले कुणयेचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान इस्रायेलाच्या राष्ट्राचो, बेंजामिनाच्या कुलाचो, हेब्रेवाक जाल्लो हेब्रेव. समूर्त पालचे बाबतींत हांव एक फारिसेव. हुर्बेन इतलो बोल्लोलो की पवित्र सोबेक हांवें दुमाळो दिलो. सुमुतींतान उपजता त्या प्रमाणीकपणाच्या बाबतींत म्हाका कसलीच चूक नासली. ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो हांवें नुकसान म्हूण लेखलेल्यो. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोमयाची वळख इतल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांव सोडून दिलें. सगोट शेण म्हूण दवरलें. कसले आशेन? क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटांत जिवंक म्हाका फावो जावंक ही एकूच म्हजी आशा. म्हज्याच कन्यांनी जोडलोलें. समृद्धींतान येता तें प्रमाणीकपण आनीक म्हाका ना, पूण क्रिस्ताचेर हांवें बावाड दवरला म्हूण ह्या बावार्ताक लागून देवान म्हाका मुख्यान आपणाक मानवल्लो केला. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Amen. Jesus. So हिंगा न्हू सेंट पॉल आपल्याची आपल्याची गोवायकी दिता. जायते पावटी आमी म्हणटा की हांव सगळेच कायदे पाडटा, हांव सदांच मिसाक वयता, हांव सदांच प्रेयर करता, हांव केन्ना कोणाचें वायट करना म्हणनाय. थँक्यू जीसस. Yes. आनी हेका लागून हांव देवाक मानवलो जाता. पूण तो सारको चोर. आमी रोखडी जज कोन्नाय तो आनी स्वर्गार वयतलो तो इफेर्नाक वयतलो. कोन्नाय जज कोन्नाय. थँक्यू Correct, जीसस. sister. आनी चडशे पावटी आमकां दिसता आमी जे कितें कोत्ताय आमचे वर्क्सांक लागून आमी देवा सामकार आमी नितिवंत, आमी देवा सामकार देवाक मानवलोली जाताय म्हणून. आनी हिंगा न्हू सेंट पॉल म्हणटा जे कोणाक कॉन्फिडन्स आहा, जे कोणाक बोस्टिंग करूंक जाय जाल्यार आपल्या कडेन तुमच्याकीन चड रिजन आहाय म्हणटा तो. वर्स 4 म्हणटा, दो आय माय सेल्फ हॅव अ रिजन फॉर सच कॉन्फिडन्स, इफ समवन एल्स थिंक दे हॅव रिजन्स टू पुट कॉन्फिडन्स इन फ्लॅश, आय हॅव मोर. तो म्हणटा सगल्याकीन चड आपल्याको हाय. कित्याक तो म्हणटा आपण 8 दिसांचो आसतना आपल्याक सर्कमस्टायज केल्लो. थँक्यू जीसस. आनी तो सांगता आय एम फ्रॉम द ट्रायब ऑफ बेंजामिन, हेब्रिव्स ऑफ हेब्रिव्स, ओके, इन रिगार्ड्स टू द लॉ. अ Phariseesanचो Pharisee म्हणटा, as for zeal persecuting the church, as for the righteousness based on the law faultless. हिंगा म्हणटा न्हू तो चर्चीक कित्याक पर्सिक्यूट कोत्तालो, कित्याक तो म्हणटालो हांवें लॉ शिकल्या, म्हाका 8 डेसांचो आसतना म्हाका सर्कमसायज केल्लो आनी हांव फारिसेवाचो फारिसेव, आनी हे लॉ पाळून हांव देवाक मानवलोलो जातालो. हे तेचे चिंतप आहलें, सारकें? सारकें. थँक्यू जीसस. सो तो म्हणटालो हांव एक सारको ओरिजिनल हेब्रिव, आनी हे लॉ पाळून आपण सगल्यांक पर्सिक्यूट कोत्तालो. चर्चीक पर्सिक्यूट म्हणजे जे कोण जेजूक फॉलो कोत्ताले तांकां पर्सिक्यूट कोत्तालो. as for the righteousness based on the law. Thank you, Jesus. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. कोणू आमचे अचिव्हमेंट्साक लॉस म्हणटाय? ना. ना न्हू. पूण हिंगा सेंट पॉल म्हणटा जे कितें हांवें गेन केल्लें ताचें एज्युकेशन, ताणें लॉ शिकलोलो, रायट?
ही वॉज अ फॅरिसी आणि फॅरिसी जावपाक भरपूर शिकप आसता. तांकां तोहरा बाय हार्ट करूंक पडटा. वर्ड ऑफ गॉड द लॉ तांकां बाय हार्ट करूंक पडटा. थँक यू जीसस. सो जे कितें आपणें अचीव केल्लें थ्रू हीज वर्क, तो म्हणटा आय डोंट कन्सिडर एज अ गेन, बट वॉट एवर वर गेन्स टू मी आय नाव कन्सिडर अ लॉस फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट. What is more, I consider everything a loss because of surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage. So जे कितें आपल्याचे वर्क आहलोले, जे कितें आपणें केल्ले, तो तेका कितें कन्सिडर करता? गार्बेज, रायट? थँक यू जीसस. पूण आमच्या जिवितान आमी ते आमचे वर्क गार्बेज कन्सिडर करता, वो आमी आमचे वर्क्स लायक ते फॅरिसीसा भाशेन लायक आमकां दिसता हे वर्क्सा उदेशी आमी देवाक मानवलोली जाताय म्हणून. थँक यू जीसस. जायते पावटी जायना लायक हांव सगळे देवाचे कायदे पाळटा, हांव मिसाक वयता, हांव सारकें इगोज साफ कोत्ता, मुखायले बाकार बसता, सारकें देवाचें उतर आयकता, पूण इगोचीतले भायर येयले की ना शेजाऱ्याक कुसलो तोंड करून चोवप. सो कायदो दवरलो, कायदो मोडलो. मोडलो. थँक यू जीसस. सो जायते पावटी आमकां जायना आमकां दिसता आमच्या कोडण्या उद्देशी आमी देवाक मानवलोली जाताय म्हणून. आमकां दिसता लायक हांवें उमके केल्याक हांव देवाक मानवलोलें जातलें. आनी सेम मिस्टेक न्हू थिंगा तो फॅरसी कोत्ता. तो वयता आनी तो आपल्याचेच सांगता आपणें हें करूंक ना, आपणें तें करूंक ना, हांव टायटींग कोत्ता, हांव फास्टींग कोत्ता, आनी तो पळय म्हणटा जज कोत्ता, रायट? आनी देवाचें उतर आमकां सांगता जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड. मॅथ्यू 1. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आनी जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो? थँक यू जीसस. रायचसनसाक आपणावपाक येयल्लो, पातक्यांक आपणावपाक येयल्लो? थँक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. Wait. Thank you, Jesus. Sister Nancy, Luke 5:32 Geshi. Okay, sister. Yes, Sister Anna. Luke 5:32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Wait, I'll translate this to AMP. Sister Anna, what's the AM? Yeah. I did not come, Luke 5:32. I did not come to call the self-proclaimed righteous who sees no need to repent, but sinners to repentance, to change their old way of thinking, to turn from sin and to seek God and his righteousness. Amen. Amen. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. तुम्ही प्रमाणिक म्हूण दोत्तात ताका आपोवंक हांव आयलो ना. तुम्ही पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत बदलुचे खातीर असल्याक हांव आपोवंक आयला. So, Jesu कोणाक आपणावपाक येयल्लो हिंगा जे सारके सगळे कायदे पाडटाय तांकां जे म्हणटाय हांव केन्नाच मिस्टेक करना, हांव सगळेच कायदे पाडटा. Thank you, Jesus. No, for sinners. Thank you, Jesus. Inga sangta no, I did not come to call the self-proclaimed righteous. And जेन्ना तूं तुजेच एजेर तूं बोस्टिंग कोत्ता की हांव हें कोत्ता, लायक हांव म्हजे सगळे रिच्युअल्स फॉलो कोत्ता, सगळे लॉ पाळटा, सगळे तूं तुजेच बोस्टिंग कोत्ता. सो हिंगा जेसू म्हणटा आय डिड नॉट कम टू कॉल द सेल्फ प्रोक्लेम रायचस who see no need to repent.
आमी म्हणटाय न्हू म्हाका न्ही रिपेंट जावपाक जाय, ते म्हज्या शेजाऱ्याक रिपेंट जावपाची चड गरज आहा. तेंच्या घरान सदांच किटकीट. आमच्या घरान कांयच प्रॉब्लेम ना, आमी सारकीं हाय. आमी दिसपट्टी मिसाक वयताय, आमचे तेस रोजार कोत्ताय. जायना? थँक यू जीसस. जाता sister. Jata. Thank you, Jesus. So, Inga Jesu Munta, I did not come to call the self-proclaimed righteous who see no need to repent, but sinners to repentance. And repentance munche ki de change of mind, right? Changing our old lower thinking. Thank you, Jesus. Changing our old lower thinking to the new thinking which is aligned with the word of God. So Jesu munta aela for the sinners to repentance, to change their old way of thinking, to turn from sin and to seek God and His righteousness. Konache righteousness? Our own righteousness or His righteousness? Jesus righteous. God's righteousness. Thank you, Jesus. And righteousness is right standing with God, the very nature of God. आणि आम्ही आमच्या कोण्या उद्देशी आमच्यानी देवाक म्हणूंक जायना की हांव तुका मानवलोले जात म्हणून. Only through faith आमी righteousness because of Jesus Christ, जे जेजून खुर्सार केल्ले आमचे पातकाचे सगळे ताणे फारीकपण दिला, आमकां परचेज केला, आमकां रिडीम केला आनी आमकां ह्या रायचसनेसाचो लोभ घातला. सो जितले पावटी आमी म्हणटाय आमी नितिवंत, आमी रायचसनेस इन क्रायस्ट जीसस, नॉट बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मन्स. थँक यू जीसस. अंडरस्टँड जालें न्हू? So Paului inga तेच सांगता, ओके पोतुन्या तिंगा फिलिपाइन्स. Thank you, Holy Spirit. So इंगाय पॉल तेच सांगता, तो म्हणटा आपल्याक हें झील आहलें to persecute the church as for the righteousness based on the law. Faultless, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. कित्याक ताणें जेजूक अनुभवलो, रायट? तो जेजूक जाणा जालो, रायट? ताचो एनकाउंटर जालो. थँक यू जीसस. पवित्र आत्म्याशी ताचो संबंद जालो. And what is more, I consider everything a loss because of surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on basis of faith. आणि आता आम्ही कशी रायचसनेस आमच्या कोरण्या उद्देशी ना जेजूच्या रायचसनेसा लागून. थँक यू जीसस. आणि जितले पावटी आमी चित्ताय न्हू आमचे रायचसनेस आमचे कोन्या उद्देशी वा आमचे एक्शन्सा उद्देशी, जाल्यार थँक यू जीसस. आनीकूय स्क्रिप्चर शेअर करता. सिस्टर नॅन्सी, आयझाया 64 वर्स 6. Isaiah 64 verse 6. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, sister. Isaiah 64 verse 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. तुका उलो मारतलो कोणूच दिसना, कोणूच उठून तुका शेरोणा वचना, कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां पाट केल्याय आनी आमच्याच खोटेपणाचे आदी तुवें आमकां सोडून दिल्याय. Amen.
Thank you, Jesus. Okay, translation आमकां बरें सांगता. All of us have become like one who's unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Correct? All our righteous act जे कितें आमी आमचे बोडार आमचे परफॉर्मन्स हांवें केलें म्हणनाय आमी हांव हें कोत्ता तेका लागून हांव देवाक मानवलोलें जाता पूण हिंगा देवाचें उतर सांगता all our righteousness acts like a filthy rags, right? Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. So आमी आतां कशी right standing with God? जेजूचे जेजूचे righteousness. righteousness. Thank you, Jesus. Okay. Galatians 3 घ्या, sister. Galatians 3, 10 to 11. Thank you, Jesus. Galatians 3, 10, 11. For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written. Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा आमकां क्लियर उतरांनी सांगता जितले आमी लॉवाचे बेस जातली जितले आमी आमचे ओन परफॉर्मन्साचे बेस जातली आमी देवाक मानवलोली जातली कित्याक तूं एक लॉ धरपाक वयशी थँक यू जीज एक सपोज लॉवातले एक लॉ पासून मोडशी जाल्यार वी कम अंडर कर्स रायट जेम्स 2:10 आमकां सांगता रायट whoever breaks one commandment is guilty of breaking all them. Yes, sister. Thank you, Jesus. So आमी कोशी justify जाताय आमी कोशी right standing जाताय only through faith in Jesus Christ, right? न्हू म्हणून आमच्या वर्क्सा उदेशी. Thank you, Jesus. Yes, वाचता sister. sister. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. 9 and 10, sister. Galatians 3, 10 आणि 11. Okay, thank you, Jesus. सुमूर्तीन फर्मायलोल्या कामाचेर विस्वास ठेवतात तितले शिराप पडलोली कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा जी कोण समृद्धीच्या पुस्तकार कालचे म्हूण बरयल्ले आसात ते सगळे कायदे सांबाळिनात ताचेर शिराप पडूं कोणूच समृद्धी उद्देशी देवाक मानवली जायनात म्हूण दुबावूच ना कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा भावार्था उद्देशी देव आपणाक मानवली करतात ती जिवीत जोडटली Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. So जो कोण एक पासून लॉ तोडटा वो जो कोण लॉचे बेस्ड आपल्याचे नितिवंतपण करता जेका दिसता की लायक हांवें हें केलें हें हांव डेली मिसाक वयता वो हांव डेली उपास करता वो हांव डेली म्हजे तेस रोजार करता वो हांव म्हज्यो सगल्यो सारक्यो कोन्यो करता तेका लागून हांव देवाक मानवलोलो जाता म्हणून पूण हिंगा थँक्यू जीजस Thank you, Jesus. पूण हिंगा देवाचें उतर सांगता for whoever keeps the whole law yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Suppose तूं म्हणटा हांव सगळे 10 commandments धरता पूण तूं कोणाकूय वायट नदरेन पळयता you are committing adultery, right? Thank you, Jesus. Even आमी चिंतनांनी पातक करूंक जायना Yes, दोळ्यांनी sister. चिंतनांनी Yes, जाता रायट कित्याक जेन्ना तूं एक बायलेक एक दादल्याक वायट नदरेन पळयता यू आर कमिटींग अडल्टरी Yes, सो sister. आमच्यांनी लॉ पाळून आमी देवाक मानवलेली जावपाक शकताय ना No, sister. ओन्ली थ्रू फेथ थँक यू जीसस आणि Amen. sister,
आमकोडे जायन म्हणून बापान जेजूक धाडलो ते आख्खे लॉ पाळपाक आनी तेणी पाळले ते आमचे पासत. Correct. Thank you, Jesus. पळय आमी गलेशनूय वाचया गलेशनांनी हिंगासून अंडरस्टँड जाता न्हू सगल्यांक. थँक यू जीसस. येस सिस्टर. Galatians 2:16. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. इवन पळय जायते पावटी न्हू आमी देवाचें उतर आयज आमी शिकतालीं मार्क 7 आमी कशी देवाचें उतर नलिफाय कोत्ताय ती आमचे ओन कायदे दवरनाय आमी सेकंड हँड इन्फॉर्मेशनाचेर रिलाय करनाय आनी आमी म्हणटाय आमी देवाचे सगळे कायदे पाडटाय पूण ते कायदे बायबलार पासून नाय मॅन मेड कायदे तेजेरूय या आमी. थँक यू जीसस. येस सिस्टर. Galatians 2:16. Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. Amen. Amen. Thank you, Jesus. जीसस. तरी पूण हे आमी जाणो सुमूत फर्मायता ती कामां करून न्हय पूण जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून की खंयचीय मनशां देवाक मानवलीं जातात म्हणटोच सुमूर्त फर्मायता ती कामां करून न्हय पूण जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून देवाक मानवलीं जावचे खातीर आमी जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरता कित्याक म्हणल्यार सुमुतीन फर्मायल्ले कामां वरवीं कोणाकूच देव आपणाक मानवलीं करचो ना. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Inga clear utrani sangta amka know that person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law no one will be justified. And ye kon buropi Saint Paul, right? And Saint Paulan teka lagon mulle no je kite aya achieve kelle through the law, through the works of the law, it's merely garbage, he said, right? थँक यू जीसस. म्हणलें म्हणोंक ना वाचला न्हू आमी. Yes, sister. सो जे कितें तेणें लॉजा उदेशी तो आपल्याक जस्टिफायड रायट स्टँडींग विथ गॉड समजतालो की हांव देवाक मानवलेलो जाता आपल्याच्या कोन्या उदेशी. थँक्यू जीसस. पूण जेन्ना तेका कळ्ळें की हे सगळें हांवें म्हजे वर्क्स करून हांव देवाशी मानवलेलो जायना ओन्ली थ्रू फेथ इन जीसस क्रायस्ट कित्याक जेजू तो सबस्टिट्यूट जालो आमचे पासत. Because of one man disobedience आमकां आमचे भितर तो sin nature येयलोलो. थँक यू जीसस. आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो बापान जेजूक धाडलो ह्या संवसारान ते पातोक व्हरोंक आनी जेजू येयलो पातक्या पासत सारकें आमी वाचला न्हू लूक 5:1. तो येवंक ना जे कोण आपण नितिवंत म्हणटाय आपण रायचस म्हणटाय तेंचे पासत तो येवंक ना. तो येयल्लो पातक्या पासत सो दॅट तांकां रिपेंट जावपाक तेंची मायंड रिन्यू जावपाक. आनी आयज पवित्र आत्मा आमकां तेंच शिकयता कित्याक जायते पावटी आमकां दिसता की आमच्या कोन्या उदेशी आमच्या वर्क्सां उदेशी वा आमच्या एक्शना उदेशी आमी देवाक प्लीज कोत्ताय म्हणून आमी देवाक मानवलोली जाताय म्हणून. पूण आमी देवाक केन्ना मानवलोली जातली ओन्ली थ्रू जीसस क्रायस्ट. आतां तो फेरसी येवन तो कहले प्रेयर कोत्तालो सेल्फ रायचसनेस प्रेयर, रायट? ताचे प्रेयर रिसायटींग कितें आहलें आय एम गूड हांव कांय वायट कोन्ना अशें कोत्ता हांव सगळें बरें कोत्ता. हांव सगळें बरें कोत्ता. सो तो कसले प्रेयर रिसायट कोत्तालो सेल्फ रायचसनेस, रायट? आपणाच्या रायचसनेसाचे आपल्याचे रायचसनेस की आपल्या सारको कोणूच ना. इवन ताणें कंपेर केलें, रायट? तो हांव जाल्यार ते टॅक्स कलेक्टरा भाशेन बिलकूल न्हू. हांव सगळें म्हजें टायटींग दिता सगळें कोत्ता.
Thank you, Jesus. And Jesu आमकां सांगता की I did not come to call the self-proclaimed righteous. आणि तो थिंगा self-proclaimed righteous कोत्तालो आपल्याचेच वडीच सांगतालो. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So हे सगळे अंडरस्टँड जाले आता पुत्तून या थिंगा पॅरेबलान. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. So हे फॅरिसीचे अंडरस्टँड झाले न्हू ताचे प्रेयर कसले आहलो ते. Yes, sister. So आता आमी टॅक्स कलेक्टराक पळया. But the tax collector stood at distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. And हिंगा जेसू म्हणता, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. So हिंगा जेसून ताका justified केलो. He was called righteous by God. जो टॅक्स Yes, कलेक्टर sister. आहलोलो तो टॅक्स कलेक्टर न्हू तेंचे मध्ये एक पातकी. कित्याक पातकी? तो रोमन्साक काम करतालो, रायट? आणि as per the law सबाता दिसाक तुज्यान काम करूंक जायना, रायट? आणि as per the Moses law तुज्यान जेंटायल्सां बरे इन्वॉल्व जावपाक जायना. आणि टॅक्स कलेक्टर्सांक जेंटायल्सां बरे इन्वॉल्व जावपाक जाय बिकॉज तो रोमन्स ऑथॉरिटी अंडर काम करतालो. तो जेंटायल्सां बारबर उठतालो बसतालो. थँक यू जीसस. इवन तो सबात दिसाक तो काम करतालो आणि सबात दिसाक काम करप म्हणजे लॉ मोडप, रायट? इवन जेजू जेन्ना सबात दिसाक तो हिलिंग करतालो ते जेजू फाटल्यान पासून लागलोले, रायट? हे दिसाक तुवें कित्याक हिलिंग केले? कित्याक ते फकत लॉ मेंटॅलिटीन चलताले, रायट? सिस्टर तेणे आपणाक हंबल केलो न्हू तो दुसरो टॅक्स कलेक्टर कोण हाल तो तेणे. करेक्ट. Jesus. थँक यू जीसस. इवन तो सबाता दिसा काम करतालो पूण ताणे मानून घेतले, रायट? तो हंबल जालो. आणि सेंट पॉल तेच आमकां शिकयता. सेंट पॉल म्हणटा वी आर नॉट जस्टिफायड बाय आवर वर्क्स बट बाय गॉड्स मर्सी. आणि एक्झॅक्टली टॅक्स कलेक्टर हिंगा हंबल जालो. ताणे रिपेंट केले, रायट? आणि जेजूचे उतर कितें सांगता तो कोणा पासत येयला? सेल्फ रायचसनेसा पासत येयला वो येयला जो कोण पातकी हा, जो कोण रिपेंट जाता. रिपेंट म्हणजे रिन्यूइंग आवर मायंड. रिपेंटन्स म्हणजे कितें आनी रिपेंटन्स केन्ना येता आमकां? रिपेंटन्स म्हणजे चेंजिंग माय ओल्ड थिंकिंग and replacing new higher thinking based on the word of God. And repentance येता only जेन्ना आमी देवाचो मोग अंडरस्टँड जाता. Through repentance come through the goodness of God. आमी शिकले Romans 2 chapter 4 sorry Romans chapter 2 verse 4 की देवाचे मोगाक लागून आमकां थ्रू रिपेंटन्स येता. आतां आमी जेजूचो मोग अणभवला. आतां आमी जेजूक जाणा जाल्या. आतां आमचो संबंद घडला बापाशी, पुताशी आनी पवित्र आत्म्याशी. आनी ते मोगाचेर नियाळ करून आमी आमची मायंड रिन्यू करनाय. आतां आमकां कळ्ळें न्हू की आमचे वर्क्साचेर आमी देवाक मानवलोली जायनाय. पूण आमी देवाक मानवलोली जाताय ओन्ली थ्रू फेथ इन जीसस क्रायस्ट, रायट? थँक यू जीसस. हिंगा फॅरसी पळय तो गोडे एडल्टरत आसोक ना. गोडे तेणे केन्ना कांय पातकां करूंक नाय. थँक यू जीसस. इवन तो थायतींग दितालो सगळे करतालो पूण ताचे गूड वर्क्स जस्टिफाय जाले. देवान ताका म्हणलें यू आर जस्टिफायड. देवान कोणाक हिंगा जस्टिफाय म्हणलो? थँक यू जीसस. तेका टॅक्स कलेक्टर. थँक यू. वेट हायलाइट करूया. थँक यू जीसस. हिंगा म्हणलें न्हू वर्स 14 I tell you that this man rather than the other went home justified before God. So जो फॅरसी आपल्याचेच सगळे सांगतालो की थँक गॉड आय एम नॉट लायक अदर पीपल, आय एम नॉट रॉबर, आय एम नॉट इवल डुअर, आय एम नॉट एडल्टरस, आय एम नॉट इवन लायक द टॅक्स कलेक्टर. हांव 2 विकाक 2 फावटी फास्ट करता. हांव म्हजें टायथींग दिता. सो जेजून ताचे वर्क्स जस्टिफाय केले.
ना न्हू जेजून म्हणल्यार आय टेल यू that this man rather than the other went home justified before God. सो हेजे दिसून येता की आमी आमच्या कोन्या उदेशी देवा मुखार मानवलोली जातली ओनली थ्रू जीसस क्रायस्ट. ओनली थ्रू जीसस. आणि हिंगा हो टॅक्स कलेक्टर हंबल जाता रायट बापाच्या मुखार हंबल जाता आणि हिंगा आमकां देवाचे उतर सांगता फॉर ऑल दोज हू एक्सॉल्ट देमसेल्फ विल बी हंबल्ड and those who humble themselves will be exalted. आणि humble म्हणजे कितें? म्हाका वयर धरून दुसऱ्यांक सकयल उडोवप. म्हाकाच ल्हान म्हूण वीक म्हूण सोंसप आनी लायक जेजू इन हंबलनस वचपाक Thank you, की Jesus. म्हाका जेजूची घोटाय जाय म्हणून ऑल द टायम सगलो वेळार. Thank you, Jesus. Yes. Humble म्हणजे देवाक पयलो दवरप. Christ centered, God centered. Lanvi kain. Correct. Thank you, Jesus. So तेणे पयले देवाक मुखार दवरलो रायट तो हंबल जालो रायट ताणे रिपेंट केले रायट. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, इंगा न्हू आमकां दिसून येता नो अमाउंट ऑफ आर गुड वर्क्स कितले आमचे गुड वर्क्स or church attendance or anything else we do is not sufficient to take away the blot of sin. Thank you, Jesus. आमकां नितिवंतपण दिवपाक वा आमकां देवाचे सामकार सारके देवाक मानवलोली जावपाक but only through Jesus Christ, only through faith in Jesus Christ. तेका लागून आमी म्हणटाय न्हू boldly that we are the righteousness of God in Christ Jesus, not through our works. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. सिस्टर बाय मिस्टेक. Thank you, Jesus. Okay, आत आनीकूय एक्झाम्पल घेया. सो ए पॅरेबल अंडरस्टँड जालें न्हू हिंगा कोणाक कितें क्वेश्चन हा? ना सिस्टर. Thank you, Jesus. Sister Nancy, Mark 10:17 to 22. Thank you, Jesus. Screen dista? Thank you. Yeah, we can see the screen, but the scripture is not come. Yeah. The page isn't working. Yeah. I'll try to share again. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sister Nancy, त्या म्हणसर वाचतो तू Mark 10:17 Yes, to sister. 22. Yeah. Thank you. 17 to 22. ओके. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कोडे विचारले, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पडद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लुतीक गवाय दिवं न्हय, पेल्याक फसोवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चिंतान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक तुका उणें वच, तुजे कोडे आसा तितलें वीक आनी गरीबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 22 वाचला, sister? ना सिस्टर. वाच. पूण ही उतरां आयकून ताचे तोंडार काळोख पडलो आनी खोती बोरीत जावन तो कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, sister. Thank you, Jesus.
You can see. Yes, yes. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा आमकां दिसून येता की एकलो रिच मनीस देवाचोशी येयलो, ओके, आनी तेका एक डिझायर आहलो, रायट, टू इनहेरिट इटर्नल लायफ, सारकें. हिंगा वर्स 17 आमकां सांगता, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? आणि eternal life म्हणजे कितें? सदाकाळ जिवप. Knowing God. Knowing God, आमकां John 17 verse 3 आमकां सांगता न्हू, knowing God, Son and the Holy Spirit. आणि knowing म्हणजे कितें? Knowing म्हणजे to have that personal intimate relationship with them. न्हू म्हणून आयज तेका जाणा जावप आनी दुसरे 3-4 म्हयन्यांनी परतून जाणा जावप. Not like that. Constant continuous relationship. Thank you, Jesus. So हिंगा न्हू a rich manaक, a young भुरग्याक, young manaक तो desire आहलो to have the eternal life. आनी तो तेका म्हणटा, thank you Jesus. तो आतां जेजूक म्हणटा good teacher, okay? आनी जेजू म्हणटा तेका, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. आनी जेजू कित्याक म्हणटा काय असो? Thank you Jesus. ताणें जेजूक गूड टीचर म्हणलें, रायट, गूड मास्टर, गूड टीचर, पूण जेजूक ताणें मसाया म्हणून एक्सेप्ट केलोलो, ओ टीचर म्हणून एक्सेप्ट केलोली? थँक यू जीसस. अंडरस्टँड जाता? पळय Yeah, teacher. तेची डिझायर आहलोलो, यू नो, हाव टू इनहेरिट इटर्नल लायफ. आनी इटर्नल लायफ म्हणजे आतां आमी जाणाय की नोईंग गॉड, सन एंड द होली स्पिरिट, रायट? थ्रू होली स्पिरिट ओनली आमकां आमी बापाचो आनी जेजूचो यू नो त्यांचो नेचर, त्यांचो कॅरेक्टर आमी जाणा जाता, बिकॉज होली स्पिरिट आमकां शिकयता. दर एक दिसा होली स्पिरिट आमकां बापाचो मोग रिवील करता. सो हिंगा न्हू वो येयलो, वो चेडो येयलो आनी ताणें म्हणलें गूड टीचर, ओके, पूण ताणें जेजूक आपल्याचो मास्टर म्हणूनच एक्सेप्ट केलो, पूण जेजूक ताणें मसाया म्हणून मानूंक ना. जेजूक ताणें देव म्हणून मानूंक ना आनी तेकाच लागून जेजू तेका लॉस सांगता, रायट? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. जेजून आपल्याची आयडेंटिटी रिवील केल्ली, रायट? जितले फावटी फॅरसी इचारताले तो म्हणटालो न्हू, हांव देवा कडच्यान येयला, देव हांव सोबत, करेक्ट? आनी तेन्ना ते फॅरसी ताचेर बेजार जाताले आनीकूय. आनी हिंगा आतां वो चेडो येयला, पूण फर्स्टली तो जेजूक अक्नॉलेज करिना की तो देव म्हणून, तो मसाया म्हणून. तो तेका फकत अक्नॉलेज करता दॅट ही इज जस्ट अ गूड टीचर. अंडरस्टँड जाता न्हू? Thank you, Jesus. So Jesu teka sangta, you know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. And to reply kite dita, teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Sarke? Thank you, Jesus. कोणी उलय न्हू, थँक यू जीजस. तो Yes, म्हणटा sister. हांवें Sister सोगले Fiona hand raised her, sister.
Yes, Sister Fiona. It's in error. Sorry, it's in error. No problem. Thank you, Jesus. So तो म्हणटा हांवें सगळे कायदे पाळल्याय. सो जेन्ना तो असो आन्सर दिता की हांवें सगळे कायदे पाळल्याय म्हणून जेजू न्हू तेका मोगान पळयता आनी जेजू म्हणटा वन थिंग यू लॅक गो सेल एवरीथिंग यू हॅव गिव टू द पुअर and you will have the treasure in heaven. Then come and follow me. आणि at once कितें जाता वर्स 22 at तो निराश जाता तो निराशी जाता. कित्याक निराशी जाता? कित्याक देव कितें तेका संवसारी वस्तूचेर चड ध्यान मन हाल तेजें. थँक यू जीजस. तेका दिसतालें की आपूण सगळे कायदे पाळटा रायट. हांव सगळे कायदे पाळटा हांव सगळें दवरता सो आय एम एन्टायटल टू इनहेरिट इटर्नल लायफ. करेक्ट. तो एक डिझायर एक आवडो घेवन येयल्लो सारकें टू इनहेरिट इटर्नल लायफ आनी इटर्नल लायफ म्हणजे बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जाणा जावप रायट. आणि फर्स्टली तो म्हणटा गुड टीचर पूण तो जेजूक मसाया आपल्याचो सोमी दोनी तूं मसाया तूं देव म्हणून मानून घेता वो तो जेजूक म्हणटा जस्ट अ टीचर. टिचर म्हणटा. एक्झाम्पल आतां चोया जायते जाण डिफरंट रिलिजनांतले जायते मनशां ते आमचे बायबलांतले वोडी घेताय स्क्रिप्चर्स घेताय पूण ते ते स्क्रिप्चर्स अशे रिप्रेझेंट कोत्ताय की मोटिवेटिंग स्पीच ओ पॉझिटिव्ह स्पीच केन्ना पळयला आमची स्क्रिप्चरूच. सो ते कितें कोत्ताय स्क्रिप्चर्स घेताय आनी जेजूक भायर काडटाय सारकें. येस सिस्टर. सो एक्झॅक्टली हिंगा न्हू फर्स्टली तेका अक्नॉलेज कोन्ना की तो देव म्हणून तो मसाया म्हणून तो तेका मिन्स लायक मानता एज अ टीचर. आनी जेन्ना तो म्हणटा हांवें सगळे कायदे पाळल्याय सो आय एम एन्टायटल टू इनहेरिट इटर्नल लायफ टू फॉलो यू. सारकें. सारकें सिस्टर. जेजू सांगता तुका आहा तितले तू फर्स्ट सेल कर तू गोरिबांक दी आनी तेन्ना यो आनी म्हाका फॉलो कर. सो ताणें पयलोच कायदो मोडलो रायट. कित्याक तेजेशी ताका जे कितें तेजेशी वेल्थ आहलोले ते ताच्यान सेल करूंक जावंक ना. हिंगा आमकां क्लियरली सांगता एट दीस द मॅन फेस फेल. He went away sad because he had a great wealth. So ताजो देव कोण जालोलो? तेजे जे संवसारी वस्तू तेजे पळय सगळे या. थँक यू जीजस. जे कितें तेजी दौलत आहलोली जे कितें ताचे वेल्थ आहलोले ते ताचे तो ताजो देव जालोलो आनी फर्स्टूच कमांडमेंट मोडलो रायट. येस जेजू सिस्टर. खबर आहलोले दॅट जीजस न्यू दॅट दिस मॅन इज इनकेपेबल ऑफ सेविंग हिमसेल्फ. कित्याक तेणें तेका ओल्ड टेस्टमेंटांतले लॉ सांगले पूण तेणें फर्स्टूच लॉ मोडलो रायट. जेन्ना जेजून सांगलें ओके तुजे सगळे लॉ पाळले न्हू. जेजू तेका मोगान पळयता तो तेका मोगान पळयता आनी तो म्हणटा तुवें सगळे लॉ पाळले न्हू म्हणटा चल आतां तूं तुजें जें कितें वेल्थ आहा तें तूं गोरिबांक दी. सो आमचे विकनस जेजूक खबर ना. जेन्ना आमी म्हणटाय हांव सगळे लॉ पाळटा हांव सगळे करता पूण जेजूक खबर ना आमचे विकनस. जेजूक जाणा सिस्टर. थँक यू जीजस. अंडरस्टँड जाता न्हू हांव कितें सांगूंक सोदता तें. थँक यू जीजस. येस सिस्टर. होय. थँक यू जीजस. कित्याक थँक यू होली स्पिरीट. जेन्ना जेजू तेका सांगता तूं वचोन तुजें वेल्थ वीक आनी मागीर तूं यो म्हणटा तेन्ना तो निराशी जाता आनी तो फर्स्टूच लॉ मोडटा. कित्याक फर्स्टूच लॉ आमकां सांगता एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोरणिपात करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो रायट. I am the Lord your God, you shall have no other God before me. आनी ताणें कोणाक देव करून दवरलेलो? पयशांक. पयशांक. थँक यू जीजस. सो हिंगा ताचे पयशे ताचे देव जाल्लो एंड ही प्रूव्ड इट. कित्याक ताणें देवाचें उतर दवरलें देवाक फॉलो केलो ही रेदर चूज टू फॉलो हीज मनी टू कीप हीज मनी. तो गेलो. तो गेलो कित्याक तेणें डिसिजन घेतलो रायट की हांव हेका फॉलो करपाना आय विल रेदर कीप माय मनी रायट.
Yes, sister. सो हेजेर आमकां कोणोक येता लायक आमच्यांनी लॉ दवरूंक जाता आमी फस्टूच लॉर फेल जाताय जेन्ना आमी आनी खंयचे वस्तूक आमचेर आयडल कोत्ताय तेन्ना इट कॅन बी मनी it can be your husband, it can be your friends, it can be anything in our life, it can be our past also. Thank you, Jesus. Yes, Sister Fiona. Yes, sister. Sister, त्या पासत आमकडे एकूच इवन जेन्ना आमी देवाची उतरां हाय तेन्ना देखून आमी पडटाय. त्या पासत जेजू आमची कालची, आयची आनी फुडाराक कोत्तोली ती पासून पास्को पातकां पासत मेलो. थँक यू, जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आमकां लॉ दिल्ले न्हू दाखोवपाक की आमी परफेक्ट न्हू. Thank you, Jesus. Amka Yes. law dille to show that we all have sinned and we need a savior. Thank you, Jesus. कोणाक कितें क्वेश्चन हा अंडरस्टँड जाले आयचे टीचिंग self righteousness and God righteousness. Yes, sister. Oh, Thank you. sister. Thank you, Holy Thank you. Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Connie, Thanksgiving prayer kotta. Sister Fiona kotta prayer. Thank you, Jesus. Sister Hannah. Thank you, Jesus. Sister Fiona, tu yaatari iskela. Thank you, Jesus. Sister, mistakenly got it. No problem. Sorry. No problem. Thank you, Jesus. Sister Anna, kotta prayer. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for this wonderful teaching, for everyone who have joined in this session. Thank you, Lord Jesus, for we know now what is righteousness and self righteousness, also, Lord Jesus. Thank you for teaching us in a beautiful way in various scriptures, my Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful time, this intimacy with you. So we know that we have to do everything to do it in faith through you, Lord Jesus. Yes, my Lord Jesus, what we must do is to have eternal life. You have taught us today, Lord Jesus. Thank you for so much of beautiful teaching. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Jesus, Praise thank you, you. Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus.